Today, this is, as I said, when I introduced, this is a medal for me for standing by the people of Goa. This is like a badge of honor. आणि इसलिए कितल्यो बॅच घेवपाक हांव तयार आसा कित्याक आज ज्या पद्दतीन हो सरकार लुटता, ज्या पद्दतीन करप्शन जाता आणि जे सेल ऑफ लँड इज द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस गव्हर्नमेंट. The way Goa is being sold to outsiders on a platter, day in day out. आणि हे जेन्ना रद्द करपाक आमी आज एक सायलंट प्रोटेस्ट करपाक जेन्ना एक प्रयत्न केलो, थिंगा सायलंट प्रोटेस्टाक हंगर स्ट्रायक टू डेथ बाब विरेश बोरकरान केलो. मुखेलमंत्रीन आश्वासन दिले तुम्ही हाऊसान हे मांडा. आमकां एक चार्टर दिलो जे बाब फेरतीन बाब रिबेलून. आणि आमी जेन्ना हे चार्टर घातले की ह्यो सेक्शनां रद्द जावपाक जाय म्हणून आणि हिल कटिंग बंद जावपाक जाय म्हणून, त्याच पद्दतीन हेजेर ह्या सरकारान भिवन असेंब्ली कर्टेल केली. फोंडाचे बाय इलेक्शन जेन्ना आमी जिखता बाब केतन भाटीकर हिंगा जेन्ना जिखता म्हूण कळ्ळें थिंगाय तेमी ते इलेक्शन रद्द केले. आज जेन्ना म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन जावपाक जाय टायमार करपाक हे सोदना थिंगा हे रद्द करपाक सोदता. गोंयांत एक हुकुमशाही सालादारशाहीचे सरकार आसा. ह्या सरकारा विरुद्ध आमी जेन्ना लोकां बरोबर आनी लोकांच्या गोंयकारा पासत आमी जेन्ना झगडटा, आमकां हेसले कितल्यो सेक्शनां घाला आमकां पळोवंक ना. आमी गोंयचे इश्यू आनी गोंयच्या तरणाट्याच्या इश्यू आमच्या फुडगी जी जनरेशन आहा तेंगेले इश्यू घेवपाक आमी एज इलेक्टेड मेंबर्स आमी जेन्ना आमचो कायदो आमचो रायट वी डिडंट डू एनी टायप ऑफ वायलन्स. वी आर ओनली प्रोटेक्टिंग गोवाज आमची एक दायज, आमची संस्कृती, आमची परंपरा. व्हॉट इज दॅट आमचे भावपण. आज हो सरकार आमचे मदें फूट घालपाक प्रयत्न करता. म्हाका आज सकाळच्या वेळार जेन्ना हांव पणजे आशिल्लो सकाळच्या वेळार म्हज्या मामीन म्हाका फोन मारलो की तुका समन आयला म्हणून. म्हाका दिसलें समन असेंब्लीन गव्हर्नरागेर आयला म्हणून, कित्याक आमी पत्र बरयल्ले राज्यपालाक, स्पिकराक, मुखेलमंत्रीक की सेशन हाडपाक जाय म्हणून. जे आज स्कॅमां जाता हे एक्सपोज करता. पूण मागीर आनी एक पावट जेन्ना समन रिसीव केले त्या वेळार म्हज्या मामीन म्हाका सांगलें पुलिसाचें समन आयला म्हणून. So today you can see this is a witch hunt. They are using the police machinery. We will not fear any of this type of machinery. Our party's mantra is Dharomat. Today we are with the people. आणि गोंयकार कशे आमी पयले हिंगा आहा. गोंयकाराचे जे इश्यू आसा एज अ गोंयकार म्हणून आमी मुखार सरलेले आहा. आज एज इलेक्टेड मेंबर्साक जेन्ना हे त्रास करपाक सोदता this type of witch hunt, this will not work in democracy. The BJP should understand that their days are numbered. This is the beginning of the end of the BJP. इसलियो धमकियो दिवन इसलियो जो सेक्शनां घालून कितें करूं. We have full faith in the judiciary. The police are being forced. The police are hand in glove with the government, trying to stifle our voice. आमचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न कितें करूं. He said on hunger to strike. And he was given an assurance that no complaints would be filed. But Dr. प्रमोद सावंताक हांव सांगपाक सोदता तुमकां भिवपाची गरज आसा. 27 गोंयकार एकठांय जावन कितें तें तुमकां दाखयतले. म्हाका दिसता आज कितले प्रयत्न तुमी करा आमचो आवाज बंद जावपाचो ना. आमी गोंयचे पासत गोंयकारा पासत झगडले. आज कम्युनल हार्मनी आमगेली पाड घालपाक हो सरकार करता. ह्या कट्टराक जेन्ना अरेस्ट केलो तेका अंडर 35 BNS नोटीस तुम्ही सर्व केली काय कितें हे प्रश्न निर्माण जाता. आज एज इलेक्टेड मेंबर्स दे आर ट्रायिंग टू स्टिफल आवर व्हॉइस. आवर व्हॉइसेस विल नेवर बी स्टिफल्ड. I am not a purchasable commodity. Let me tell this very, very clear. I am not for sale and I will never be for sale. I have principles of my own. I will fight for my constituency. I am proud that Kumbolkars give me an opportunity to be the MLA. I am thankful to my party, to the MLAs in the opposition. As leader of opposition, it is my duty to stand for my colleague, to stand for Goa, and I will fight till the last breath of my
and we will make sure that Goenkars will win, Goans will win in 2027. तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन्स किती केले They sent me a notice asking what happened actually there. I have already given my statement to the police. I believe what I've shared. I have always told them that I am a law-abiding citizen. I have full faith in the judiciary, and today it was my duty as leader of opposition, as an MLA, to protect my colleague, to stay with the people of Goa, and this type of let me tell you, this type of allegations, counter allegations, we created no crime. आज criminal जे पडे आहे, हे डाकू पडे आहे, यांका बरी भाषेन नेसोय नाण बिन ते गिनत आहे. आज आम्ही साधारण गोयंकार, आम्ही law abiding citizen, we have said that whatever we have full faith in the judiciary, they have taken my statement, and we are with the people of Goa, and I have told them that we will make sure and you convey to the government that these type of sections that are not in the interest of the state should be scrapped. तुमका परत आपयतलं तुम्ही मागून सांगा त्या आपल्याला सांगतो मग तुम्ही. तुमच्या पार्टीचे कितके जाणांक आपयले आयज? ना, I got a notice today. आणि कोणाक आसा? I think Cruz Silva is also being questioned. काँग्रेसीचे कोण असले? And I think I'm the only one. Okay, thank you.